नारव्याच्या देवगाळी या माळरानाक उजो लागून काजूची झाडां जळी। या उज्यात 5 लाखांपरस चड रुपयांची मालमत्तेचे लुकसाण झाले। मजगती उजो पालोवपी दळाच्या घाळपणाक लागून नाशाडी जाली, अशें काजू बागायतदाराचे म्हणणे आसा। म्हाका आज घरा कडेन आसलो, म्हाका 12 सुमार कळ्ळें की दिवगाळीन उजो लागला म्हणून हांव गाडी घेवन यो जाल्यार आमी पालोवपाक दोगां चौगांनी ट्राय केले, पण कसो उजो तो पालना तो। म्हणून हांव फायर ब्रिगेड येयले, म्हणून फायर ब्रिगेड ते थंय उबे रावल्ले आनी गजाली करी। तांकां हांव घेवन स्पॉटार येयलो, स्पॉटार येवन तांकां गाडी थंय दाखयली, गाडी घेवन येयले ते स्पॉटार थंय आनी म्हाका सांगलें ते पायप पावना म्हणले, पायप ते उजो पालोवपाक पावना। परते सांगलें पाणी मारून तरी दवरा, ते म्हणले पाणी सुकतलें आनी परतो उजो पेटतलो। सांगले आनी ते गाडी घेवन परते रिटर्न गेले, उजो तेंच्यांनी पालयलो ना। तांकां ह्या फायर ब्रिगेडीक लागून म्हाजी आख्खी पळय काजी म्हाका 5 लाखाच्या वयर तेंच्यांनी लुकसाण करून दवरली, फक्त ते फायर ब्रिगेडी वाल्यांनी। तेंच्यांनी जर तो पालयल्लो उजो जाल्यार म्हाज्यो काजी अजिबात जळच्यो नासल्यो। परत येयली गाडी, मागीर परतो फोन मारलो आमदाराचे, मागीर ते परते येयल्या। तुमकां लॉस कितलो जालो? म्हाका लॉस 5 लाखाच्या वयर जातलो। म्हाजे रोपे सगळे बारीक गेले, 5 वर्साचे रोपे ते आज पुढचे पळय रोपे कंप्लीट काबार जालो। फोटो मारून जाल्यार दाखयता मारून दवरलेले कसले रोपे गेले। जेन्ना हांगासर लोकांनी फोन केलो की उजो लागला दिवगाळीक म्हणून हांव बिचोली आसलेलो तो बेगी बेगी येयलो। पळय जाल्यार हांगासर उजो असो पेटलेलो की सबंद सुके कराड असल्या कारणान सबंद उजो लागलेलो। आनी जेन्ना हांव येयलो तो स्पॉटार तेन्ना सरपंच नात्यानू आनी एक नागरीक म्हणून हांवें ताका हेका सांगलें, फायराच्या एका मनशाक सांगलें की बाबा रे उजो फुडें आनीकू लागलेलो आहा। हांव सबंद भोंवलो तर फुडें लागलेलो आहा, तेन्ना मातशें हांगासलो उजो पालय आनी फुडें चला म्हणून। तर तेंची बेजबाबदारी इतली हे की तेंच्यांनी तो फुडलो उजो पालय नासतना ते पळय। तांकां सांगलें, बाकीच्यांक सांगलें की आमचे गांवचे उजो पालयताले तांकां सांगलें हेंच्यांनी की बाबा आमची गाडी वचना भितर जांग आनी कितें अशी निमतां करूंक लागले खंय ते, आनी ते निमतां केली आनी पळय। हांकां एक आमी जबाबदारी, हांकां एक जबाबदारीन हें काम करूंक जाय आसलें, हेंची ड्युटी ती, पण आयज हे ड्युटी करिना अशें जर म्हाका दिसूंक लागले। आयज त्यो सगळ्यो तेजे 4-5 लाखाचे लुकसाण जाले। ती देगेक म्हाज्यो काजी आहा, 2 जाणांची हांगासर काजी आहा, आनी त्यो जर आतां आयज हें करूंक नासलें आयज सबंद नाशाडी जातली आसली हांगासर दिवगाळीची। म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी तांकां तेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपाची, कारण ही जबाबदारी इतले बाकीचे कितले हांगा कामाक लागून लोक तळमळटा, लोक तळमळटा कामाक लागून, आनी हांगा हे ड्युटी करिना, काम करिना जाल्यार लोकांचें रक्षण कशें जातलें म्हाका सांगा। आयज पळयशात जाल्यार सबंद पळयशात जाल्यार आख्खी नाशाडी करून उडयल्ली आहा। गरमी असल्या कारणान खूप मोठो हे पेटूंक लागलो आनी करड आसलेली, करडाक लागून तो एकदम तो फ्लो जावपाक लागलो। इतक्यान म्हाका मागीर कितें सुचोंक ना, आमदार सराक हांवें फोन केलो, आमदार सरान लगेच तो म्हाजो फोन रिसीव केलो आनी तेंच्यांनी सांगला आपूण बेगीनच्या बेगीन ते फायर ब्रिगेड धाडटा। तेंच्या शब्दांनी हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी तेंच्यांनी तेन्ना सगळें सोंपलेलें आसलें, पूण तेंच्यांनी आपलें कार्य तें केलें। पण तांकां सांगलें अशें निश्काळजी प्राणां जावपाक जायना, कित्याक तुमची फायर ब्रिगेड पयलीं येयल्ली आसली, तेंच्यांनी मातशें जर ते स्प्रे मारलेलो जाल्यार कांयच जावचें नासलें आनी तुमकां आमी एक धन्यवाद दिता आसले आनी तुमचें बरें कार्य केल्लें हेजो तुमकां मोबदलो आमी दिता आसलें, जनता दिता आसलें, देवूय दिता आसलो। पूण कशें आसा, एक सरकारी नोकर आसल्या कारणान एक योग्य पद्दतीन जर आपलें काम केलें जाल्यार खुबशें कितें तरी आमचे वाचता आनी आमच्या देशाची हानी वाचता। म्हणून अशी हलगर्जीपणां केल्या मुळे आमकां लुकसाण जाली आनी सरकाराकूय हितूनसून खूब लुकसाण जालें, अशें दुसरी फावट जावपाक जायना। म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता तुमची ड्युटी आहा न्ही ती योग्य पद्दतीन करा आनी आमकां योग्य न्याय दिया।